वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान लोकांनी आपली थकबाकी पालिकेक बेगीन भरची म्हण सांगला, ना तर पालिका कडक कारवाय करतली म्हण शिटकावणी दिल्या। पालिकेन थकबाकी वसूल करपाक सुरवात केल्या। पालिकेक कर्मचाऱ्यांचो पगार घालपाक थकबाकी वसूल करची पडटली म्हण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। ते आमकां करून दितले, ताजो रेव्हेन्यू कितें आतां तो टोटल म्युनिसिपालिटी घेतलो। HPCL कडेन आमचे ड्यूज आसा, तांचे कडेन उलोवणी चालू आसा। आमी CMच्या अपॉइंटमेंटाक रावल्या आनी HPCLय रावल्या वन टायम सेटलमेंट करपाक। ते एक 10-15 कोटी ते येवपा आसा। प्लस पयरूच बायणा पावर हावस जो प्रोजेक्ट आशिल्लो, अरावंड 17 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो, फायनान्सा खातीर उरिल्लो जायनाशिल्लो इतलीं वर्सां, तो पसून पयर जानेवारीन हांवें करून घेतलो। सो अशे 2-3 प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटीक येणावळ येतली आनी सेल्फ सस्टेनिंग जातली ही आमकां दिसून येतली। पूण हांव हें सांगता आसतना हांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन जावन चीफ ऑफिसराक आनी सगळ्या कौन्सिलरांक सांगता, एक अपील करता, एक रिक्वेस्ट करता की आपआपल्या वॉर्डान मातसो एक आमी तांकां हेल्प करूं, म्हणजे तांचे बरोबर एक ड्रायव्ह घेवपा जाय आनी कोणें पयशे फारीक करूना पळय ते येवपा जाय। लोकांनी पयशे दिवपा आसा तेच सपोज येत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक असो प्रॉब्लेम जावपा ना। दाजी बाबा हो आम्ही इशू पळयता रेग्युलरली चालू आहा। आतां कितलेशे चेअरपर्सन चेंज जाले। दिस इज अ फॉरेवर टायप ऑफ इशू। म्हणजे प्रत्येक फावट लोक रस्त्यार येवचे पडटा, एम्प्लॉय रस्त्यार येवचे पडटा। खंय तरी म्युनिसिपालिटी ताजेर कसली स्ट्रिक्ट एक्शन घेना। वाय डोंट यू स्टार्ट सीलिंग द शॉप्स ऑर वायलेशन सायलंट सिलिंग ताणें शॉप स्टार्ट केलें। सिलिंग ताच्या शॉपाची जी पावर आशिल्ली ती ताणें स्टार्ट केली। मेन प्रॉब्लेम कितें जाला, पयलीं आमकां ऑक्ट्रॉय म्हणून येतालो, तोय आतां स्टेट गव्हर्मेंटाक वता, सो तोय बंद जाला। आमचे कडेन तसो स्टाफ ना जो डेली वचून दुकानांनी भोंवतलो कोणाचे लायसन्स आसा, नाल्यार हांगा कमी पडटले आमी। सो दोनूय गोश्टी जाल्ल्या कारणान खंय तरी आमकां पयशे कमी जाल्यात। सो त्या खातीर एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट, म्हणजे लोकांचोय बी एक मातसो भितर सपोर्ट तांकां, म्हणजे आतां पयलीं तुमी म्युनिसिपालिटी इतली बरी जाल्या, तुमी भितर जेन्ना ती टोटली मार्चान ओपन जातली तुमी पळयतली एक वेगळीच म्युनिसिपालिटी। सो हें सगळें एक पॉझिटीव एनवायरमेंट करपा जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीनूय पयशे येवपा जाय। आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेले, गव्हर्मेंट म्हणटा पडते पडते तुमचे आउटस्टँडींग आसतना आमी पडते पडते कित्याक दिवप। सो तांचेंय खरें आसा। सो आमी भर दिवपा जाय की रिकवरी आसा ती फास्ट जावपा जाय आनी बाकीच्योय ज्यो गोश्टी आसा 10 कोटी 12 कोटी रुपया HPCL कडल्यान येवपा जाय ती ह्या म्हयन्या भितर हांव मिटींग ऑर्गनायज करून ते क्लियर करतलो। पण म्युनिसिपालिटी जेन्ना स्ट्रिक्ट एक्शन घेता म्हणटा तेन्ना वाय पीपल लोक भियाना अशें दिसता। म्हणजे ना भिना न्ही, आतां आमचें गोंय म्हणटा तें येदेशें, तेजे कोणाचें सील केलें जाल्यार 10 लोक येतात ताका सपोर्ट करपा खातीर। सो तांची चूक ना, म्हणजे कोणाक दिसता थोडे कितें चुकून बंदना, सो तशें दिसता। सो त्या खातीर रेग्युलर इनकम आसा पळय तो येवपाचो मातसो कुस्तार जाता। मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन हार्श एक्शन घेवचीच पडटली, नाजाल्यार आमची ते रिकवरी जावपा ना। टायमार तो पगार पडपा जाय, त्या टायमार पडना। ही गोश्ट कितें आसा की हांवूय म्युनिसिपालिटीचो पयलीं कौन्सिलर आसा, आमची रिकवरी तशी जायना। हांव लोकां कडेन अपील करता, सपोज आमी म्युनिसिपालिटीचो नोटीस येतली आनी आमी टॅक्स फारीक करता तशें करनासतना इमिडिएटली सपोज आतां हे बोर्ड आमी दुकान घालतात, ते बोर्ड आमी घालतात, ताजो लायसन्स घेवपा जाय, हें सगळ्यांक खबर आसपा जाय। सो सगळ्यांनी सपोज कोऑपरेट केलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीकूय पयसो येतलो। आमी खुबशे जाण पळयता की हांगा दुकानां ओपन करता ताचे बोर्डाचे लायसन्स आसता, लायसन्स घेना। सो म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू येतलो कसो आनी म्युनिसिपालिटी कडेन तशें लोक परत परत वचपा सारके फूल वास्को भितर तशें एक सिस्टम ना। सो ते आशिल्ल्या रिसोर्सान आपले जाय तसो प्रयत्न करतात। एक 10 दीस ड्रायव्ह घेता, 15 दीस ड्रायव्ह घेता, पूण हो ड्रायव्ह कंटिन्युअस पसून चालू दवरतलो सपोज तांचे कडेन स्टाफ जाय। सो तांचे कडेन स्टाफ ना। सो हांव लोकां कडेन अपील करता, तुमी सपोज तुमचे लायसन्स फीज बी भरूना जाल्यार प्लीज भरचे, बोर्डाचे आसा ते भरचे। बाकीचे खंयचे तुमचे ड्यूज सपोज म्युनिसिपालिटीक आसा तुमी दिवची। म्युनिसिपालिटीक तुमी दिले जाल्यार म्युनिसिपालिटीक मातशी तुमकां आनी बरी सर्वीस दिवपाक बरी पडटली, नाल्यार ते फावटे बेजारतात पगार पडना म्हणून। आमकांय वायट दिसता तांचो पगार जायना म्हणून। चेअरपर्सन आसूं चीफ ऑफिसर आपल्या पर्यंत सगळे प्रयत्न करता, पूण तें घडून येना।